अपना भाड़ा का विश्वास रिलायंस भी है साथ। गोवा में सफल शुरुआत के बाद अब दिल्ली, एमसीआर और मुंबई में भी 23 जून से आपकी सेवा में। GEM Kids, Goa's first truly international preschool, now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार, गोवा टुडेत हांव उष्मा बेंडेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांतूय 12वीच्यो परीक्षा रद्द, मार्कशीट निकालाची पद्दत थारायता बोर्ड, थोड्यांचे लाव लुकसाण तरी निर्णायक राजकीय पक्षांचो तेको, भुरग्यांचे सुरक्षेचे नजरेन खंय सारखो। 18 ते 44 पिराये मेरेनच्या खासा कॅटेगरींक वाशिनां दिवंक सुरू, सरकारान थारायल्ल्या प्रायोरिटी ग्रुपांकूच सध्या घेवंक मेळटा वाशीन, पयल्या दिसा व्हडलो रिस्पॉन्स ना। बीजेपी सरकाराच्या मंत्र्याचे धोरण बीजेपीकूच मानवल्ले ना, घटस्फोट वाडटा म्हणून लग्न आदी रजिस्ट्रेशना वेळार कावन्सिलिंगाचे वेवस्थेक बीजेपीची हरकत, मुख्यमंत्री म्हणटा काब्रालाचो प्रस्ताव रद्द। जीएमसी लागसार जळटा ती गार्बेज जीएमसीचीच न्ही, इन्सिनरेटरात ट्रीट करूंक वेस्ट येता गोंयभरची, हॉस्पिटलां क्लिनिकांची, सीसीपी प्रायव्हेट एजन्सी म्हणटा जाळपाचे भानगडीत ते ना। आणि सीझेडएमपी जनसुनावण्यांनी सगळ्या संबंधितांक संद दिवची, थारायल्ल्यो सुनावणेच्यो सुवाती बदलच्यो न्ही, गरज पडल्यार एका दिसाची सुनावणी वाडोवची, एनजीटीचे निर्देश। केंद्रान सीबीएसईच्यो 12वी परीक्षा रद्द केल्या उपरांत गोंयांतूय 12वीच्यो परीक्षा रद्द, फायनल मार्कशीट आनी निकालाची पद्दत गोवा बोर्ड थारायता। वेवसायीक कॉलेजींनी एडमिशनाक एंट्रन्स आसतली, राजकीय पक्षांचो निर्णायक येवकार, निर्णयाचे थोड्या भुरग्यांक लाव लुकसाण आसले तरी भुरग्यांचे सुरक्षेचे नजरेन राजकीय पक्षांक निर्णय हे परिस्थितीत सारको दिसता। केंद्रान सीबीएसईच्यो 12वी परीक्षा रद्द केल्यो आणि फाटोफाट एकार एक राज्यात परीक्षा रद्द करूंक लागल्यात। भुरग्यांच्या निकालाचे कशे कितें ते बोर्ड थारायतले। फुडल्या कोर्साक एंट्रन्स आसतली। आज मेरेन 6 राज्यांनी 12वी परीक्षा रद्द केल्यो। सुप्रीम कोर्टाचोय केंद्रान दाखयल्ल्या शाणेपणाक येवकार। राती उसरा गोंय सरकारानूय गोवा बोर्डाच्यो 12वी परीक्षा रद्द केल्यो। शिक्षण खाती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणकारां कडेन सल्ला मसलत जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याचे राती ट्वीट। काल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सीबीएसईची एग्जाम कॅन्सल केली आणि आज सीबीएसईचा तसो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एड्युकेशनचो तसो निर्णय बी जो आसा हो तांच्यांनी बाय सर्क्युलरच्या मार्फत कळयलो। एकंदर सगळ्या भुरग्यांच्या हेल्थाचो विशय लक्षांत घेवन आमी पळयता की पॅन्डेमिकच्या स्थितीत भुरग्यांचे हेल्थ ही प्रायोरिटी आसा आणि ताकाच लागून आज सगळ्यांच्या बरोबर कंटिन्युअसली डिस्कशन करून आमी एग्जाम कॅन्सल करपाच्या ह्या निर्णयापर्यंत पावल्या, कारण खूप जाणां कडेन उलयल्या उपरांत आमकां प्रायोरिटी ऑफ स्टुडंट हेल्थ ही पयली आशिल्ली आणि परत येवपी फुडें लोक एज्यूम करता जी थर्ड वेव येवपाची आसा आणि ती परत भुरग्यांच्या खातीर मारक आसतली। हाचो सगळ्याचो विचार करून आज सांजचो निर्णय जालो की आमी एग्जाम ही कॅन्सल करता, बट ताजो डिटेलान सर्क्युलर की कशा पद्दतीन ताजें मार्किंग सिस्टम आनी कितें आसतलें हो सगळो सर्क्युलर जो आसा हो फाल्यां गोवा बोर्डाच्या मार्फत डिक्लेअर केलो वयतलो। निर्णयाचे थोड्या भुरग्यांक लाव लुकसाण असले तरी भुरग्यांच्या सुरक्षेचे नजरेन घेतिल्लो निर्णय राजकीय पक्षांकूय सध्याच्या परिस्थितीत योग्य दिसता। मोगो म्हणटा निर्णयान थोड्या भुरग्यांचे लुकसाण खरे, काँग्रेस म्हणटा निकाल आणि मार्कशीटांनी कोफू जावं नाका। की जो निर्णय केंद्रान सीबीएसईच्या बाबतीत घेतला त्या पद्धतीचो निर्णय तांच्यांनी हांगा एग्जामी कॅन्सल केल्ल्यो आसा ही बरी गोष्ट आसा, कारण गोंयांत सुद्धा पॉझिटिव्ह केसीस आसात आणि तांच्यांनी अशेंय म्हणलें की जाका इंटरनल एग्जामीच्या आधाराचेर जर असेसमेंट करून एखाद्याक दिसता की म्हाका कमी पडल्यात सुबेज पडू जाय
जाल्यार जेन्ना एग्जाम घेतले त्या एग्जामीक त्या भुरग्याक एक्लियर जावपाक हरकत ना अशा तरेचो बरो निर्णय तांच्यांनी घेतिल्लो आसा. हांव वेलकम करना. हांवें डिसिजन वेलकम केला कित्याक भुरग्यांचो लायफाक सगळे कडेन आज 12वीचे एग्जामी कॅन्सल केल्या, महाराष्ट्रांनी काल केल्या, सगळे राज्यांनी केल्या. फक्त म्हजें म्हणणें इतलें की मुखार कशें करपाचें हें एज्युकेशनल एक्सपर्ट्सां कडेन कन्सल्ट करून सरकारान ठरोवपाक जाय. म्हणजे भुरग्यांक त्रास जावचो न्ही. ज्या 13वी 14वी 15वी करता तांकां व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावचो ना अशें म्हाका दिसता. पूण जे प्रोफेशनल कॉलेजीसांत वतले थंय कशें मुखार वतले हें हांव नकळो किंवा तांचे एक वर्स तरी फुकट वतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 18 ते 44 पिराये मेरेनच्या लोकां मदीं खासा कॅटेगरींक ब्रेस्तारा सावन वाशिनां दिवंक खासा मोहिमेक सुरवात जाली. सरकारान हे मोहिमेंत पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर, तारवटींचो आस्पाव केला. दिव्यांग, कोमॉर्बिडिटीज, दुयेती आनी दुदावेल्या भुरग्यांचे दोनूय पालकांक ह्या खासा गटांत घेतल्यात. रिपोर्टा प्रमाण पयल्या दिसा सेंटराचेर व्हडलोसो रिस्पॉन्स दिसलो ना. 18 ते 44 पिराय गटात सरकारान खासा कॅटेगरीच्या लोकांक वॅक्सिनेशनाची मोहीम दवरल्या. तातूंत ब्रेस्तारात 3 जुना सावन 10 जून मेरेन 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे आवय बापूय, भुरगीं दुदार आशिल्लो आवयो आनी दिव्यांगांक वाशिनां दितले. Vaccination schedule for priority group, age group 18 to 44 years. We will be starting this program of COVID vaccination. Yes. Vaccination schedule for a priority group, age group 18 to 44. आज हे आमच्या वालपयच्या हॉस्पिटलान सुरू केल्या आनी हाजी 2 ठिकाणां आसा. एक बस स्टँड वालपयचो आनी दुसरें वालपयची म्युनिसिपल हॉल. सो ताचे खातीर गोंयकारांक जेन्ना आज पॉझिटिव्हिटी रेट देंवला असो सरकार क्लेम करता तेन्ना वॅक्सिनेशन वाडोवप हो प्लॅन सायमल्टेनियसली जावपाक जाय. अनफॉर्च्युनेटली द स्टेट गव्हर्मेंट इज कितेंय दिवंक जाय रेशनलायजेशन म्हणना अथवा रेशनिंग म्हणया. कित्याक कितेंय दिवपाक जाय जाल्यार रेशनिंग केल्ले भशेन दितात. पूण आय ऑलवेज से दॅट द चीफ मिनिस्टर इज लायक तुजो रशियेचो स्टॅलिन चिकन फेदर प्लकर. कित्याक खंयचीय गोश्ट दिता आसतना ती व्हड करून दाखोवप आनी हें म्हाका दिसना आरोग्या कडेन ताणें खेळप. आज वॅक्सिनेशन सगळें करता आसतना गोंयांत अजून पर्यंत आमी 10% सुद्दां जावना. दीस रिपोर्ट वीच वी हॅव गोईंग थ्रू इज कम इन प्रिंट ऑल्सो. आनी खासा कॅटेगरीत तारवटी, टॅक्सी आनी रिक्षा ड्रायव्हर, कोमॉर्बिडिटी आशिल्ल्यांक 7 जून ते 15 जून मेरेन वाशिनांची मोहीम चलतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी सरकाराच्या मंत्र्याचे धोरण बीजेपीकूच मानवल्ले ना. घटस्फोटाच्यो केशी वाडटात म्हणून लग्ना आदी रजिस्ट्रेशनाची सय करतना कावन्सिलिंग करपाची व्यवस्था करपाचो प्लान कायदो मंत्री काब्राल मिडिया कडेन उलयल्लो. ताका बीजेपीचो विरोध. प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडेन पक्षाची भूमिका प्रुडंटाक स्पश्ट केली. मुख्यमंत्री म्हणटा काब्रालाचो प्रस्ताव रद्द. कावन्सिलिंग, कंपल्सरी कावन्सिलिंग बिफोर रजिस्ट्रेशन हें जें आसा ताका भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा की तें जो विशय आसा तो कंपल्सरी जावंक जायना. कारण खरो कावन्सिलर जो आसता पळय तो तेजो आवय बापूय, घरांतलो जाणटो मनीस, होच लग्ना पयलीं तो व्हडलो कावन्सिलर. हो जो विशय आसा तो हांगाच तुमी बंद करात. हो विशय फुडें व्हरूंक जायना. कारण तातूंतल्यान लोकांक त्रास जावंक जायना आनी भितरल्यान निश्वन्न कांयच जावचें ना. हें आमी पूर्णपणे सांगिल्लें आसा. माननीय मंत्र्यान व्ह्यू मांडलेलो आपलो त्या संदर्भातलो. बट तशें नोटिफिकेशन किंवा तें कंपल्सरी आसचें ना. ताणें ताचो व्ह्यू मांडलेलो फुडें व्हरपाचो आशिल्लो बट तशें जावचें ना. पण प्रपोजल जो आसा हो गव्हर्मेंट फुडें व्हरपाना तो ड्रॉप केलो वयता. जीएमसी लागसार जळटा ती गार्बेज फक्त जीएमसीचीच न्ही. गोंयभरची हॉस्पिटलां, क्लिनिकांतली गार्बेज एजन्सी वरवीं जीएमसीचे फाटले वटेन आशिल्ल्या इन्सिनरेटराचेर ट्रीट करपाक म्हूण हाडटात. दिसाक सुमार 500 किलो गार्बेज ह्या इन्सिनरेटराचे सुवातेर पावता. मात ती उगड्यार जाळटा कोण ते विशीं कांयच कळिल्लें ना. सीसीपी प्रायव्हेट एजन्सी म्हणटा ते गार्बेज जळोवपाचे भानगडीत नात. जीएमसीचे गार्बेज डंपाचेर खासा रिपोर्ट.
गोवा हेल्थ मॉनिटरिंग सर्व्हिस म्हणटा ती एजन्सी सध्या गोंयभरच्यान 70 सुवाती वेल्यान मेडिकल वेस्ट एकठांय करून जीएमसी फाटल्यान बसयल्ल्या इन्सिनरेटरा मेरेन हाडून पावयता. तांचें काम फक्त वेस्ट कलेक्शन आनी डंप करप. जीएमसी फाटल्यान गार्बेज जळोवपाच्या भानगडीत खंय ते ना. जीएमसीत येवपी गार्बेज सांताक्रूज पंचायतीच्या सुवातीर डंप जाताली. तांणी एक्शन घेतिल्ल्यान ती आतां थंयच कुर्का पंचायतीच्या वाठारांत जळयतात. पयलीं एक तेंच्यांनी एक इन्सिडंट केल्लो, म्हणजे आमचे ज्युडिशियन हाडून घातलेलो, सांताक्रूज विलेज पंचायतीचे ज्युडिशियन हाडून घातलेलो. तो आमचे सदांच आमकां कंप्लेन, आमी एक दीस पळोवंक रावले. पयलीं जाल्यार कचरो वतून तो गेल्लो, तो पळयलो आमी. मागीर तो कचरो हय लोक उडयता न्हू, तो कचरो पळयलो आमी. पळयता तितून जीएमसी सगळे आसलेले, बिलां आसलेली, कप्स आसलेले, ते हेजे आमचे जेवणाची ताटां जावं कितें कितें आसलेलें, आनी सगळे ग्लव्स बीन तसले कितें. आनी अशें म्हणटा आमकां कळ्ळें तो मेडिकलाचो कचरो जीएमसीचो. आमी कंप्लेन केली. ते कंप्लेन करून ते जीएमसी कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो धरून. तोय मागीर रियलायज जालो, सॉरी म्हणलो आपूण नको आसलो हांगा, आनी तेजे मागीर ताका पुलिशेन वचून येयलो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. पणजेचो मेयर म्हणटा जीएमसीतली बाकीचो कोयर वेगळो करिनासतना दितात म्हूण तो आमी व्हरपाक शकना. जीएमसीचो इन्सिनरेटरूय खंय सारको चलना. Currently, as it stands, they are giving us mixed waste, including medical waste and biohazard waste and everything, which we are not allowed to collect. So as of now, GMC is supposed to operate an incinerator, which they have given out to somebody else. But from what I know, the incinerator is not working. So they are burning it out in the open. The video that was up on the internet. जीएमसीच्या कोयराचो योग्य तरेन विलो लावचो म्हूण सीएमओन डीन आनी सेक्रेटरी हेल्थाक अर्ज काडल्या. हांवें ऑलरेडी डीनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की जी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट एजन्सीज आसा ताका व्यवस्थीत रित्या बायोमेडिकल वेस्ट आसतले किंवा इतर वेस्ट आसतले हाजे व्यवस्थीत रित्या मॅनेजमेंट करपाक जाय. हाजे हांवें डीनाकूय कळयलां आनी सेक्रेटरी हेल्थाकूय सांगलां कन्सर्न दे कॅन टेक केअर ऑफ दॅट. जीएमसी फाटल्यान बसयल्लो इन्सिनरेटर पुरायपणान जीएमसीच चलयता. जीएमसीची आनी गोंयभरच्या क्लिनीक हॉस्पिटलांची धरून दिसाक सुमार 500 किलो मेडिकल वेस्ट. त्या भायर बाकीचो कोयर येता. सीसीपी आनी ती प्रायव्हेट एजन्सी म्हणटा कोयर जाळपाच्या भानगडीत ते ना. मोर्गा फाटले वटेन कोयर जाळटा कोण हे मोठे कुवाडे. जीएमसीच्या मोर्गांतली भुतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सीझेडएमपीक सीझेडएमएन नव्यान जनसुनावण्यो घेवच्यो. सुनावण्यांनी सगळ्या संबंधितांक आपली बाजू मांडपाची संद मेळूंक जाय. गरज पडल्यार एका दिसाची सुनावणी वाडोव येता म्हूण एनजीटीचो निर्देश. सीझेडएमपी खातीर सरकारान 7 मार्चाक घेतिल्ल्यो दोनूय जनसुनावण्यो एनजीटीन रद्द केल्यात. प्लान फायनल करूंक सरकाराक 31 ऑगस्ट मेरेन प्रास दिला. 7 वर्सां मायज जाली. गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान अजून फायनल जायना. जनसुनावण्यो सिलेक्टिव्ह म्हूण एक्टिविस्टांनी बोवाळ घालून वाद जाल्ल्यान आतां प्रकरण 31 ऑगस्ट मेरेन फुडें धुकल्ला. सरकाराक एनजीटीन 31 ऑगस्ट मेरेन वेळ वाडोवन दिला. सगळ्या संबंधितांक आपली बाजू मांडपाक योग्य वेळ मेळचो म्हूण 7 मार्चाक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत घेतिल्ल्यो दोनूय जनसुनावण्यो एनजीटीन रद्द केल्यात. एनजीटीन सरकाराक कांय निर्देश दिल्यात. एनजीटीची सरकाराक 31 मायाक अर्दीचे तारखे सावन सप्तका भितर सुनावणेची नोटीस काडची. नोटीसे उपरांत म्हयन्या भितर जनसुनावणेची तारीख थारावची म्हूण निर्देश. सुनावणेक 2 योग्य सुवाती निश्चित करच्यो. सुवात बदलूंक मेळची ना. लेखी हरकती घेवकूय मान्यताय दिवची. गरज पडल्यार एका दिसाची जनसुनावणी आनीक वाडोवची म्हूण निर्देश दिल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects.
freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. बीजेपी कार्यकर्ते आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मडगांवां वाजले. दादा वैद्य भवनात टिका उत्सव चल्ला. दोतोर स्टाफाक रिफ्रेशमेंट दिवपावेल्यान बोवाळ. दिगंबराच्या पॅनलाची नवी उपनगराध्यक्ष सावळ म्हणटा रिफ्रेशमेंट ती दितात. बीजेपी म्हणटा 4 दीस बीजेपीचेच कार्यकर्ते दितात. रिफ्रेशमेंट घेऊन आयिल्ल्या बीजेपी वाल्यांची गाडी आडायली म्हणून प्रकरण वाढले. कितें म्हणून ताका तें खबर ना. तूं म्हाका बोट दाखोवनाका. तूं कावन्सिलर जाल्यार म्हूण बोट दाखोवनाका लोकांक. जे आमी सगळें अरेंजमेंट केला हांगा एज अ कावन्सिलर MLAन आमकां सगळें दिलां. जे च्या स्नॅक्स देन वॉटर बॉटल्स मोबायल व्हॅन्स सगळें सिस्टमॅटीक जाला. डॉक्टर अंजून सगळें आपले स्टाफ हाडला. दिगंबर कामतीन आपलोय स्टाफ दिला. पूण हे बेश्टे शो ऑफ करता येवन फोटो मारता शो ऑफ करून आमी तांकां अलाव करूं ना. हांव दोतोरांक रिफ्रेशमेंट घेवन आयला. 4 दीस जाले आमी प्रोग्राम करतात हांगा. गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम हो. तुज्यान कावन्सिलर हांगा येवन तूं कावन्सिलर जाले म्हणून तो प्रोग्राम हाडूंक शकना. इट इज फॉर पब्लीक. आनी हो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम टिका उत्सव म्हणटा पळय तो बीजेपी गव्हर्मेंटान केल्लो आसा. कोणाक काम खबर ना ते आतां आमकां बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक आडायता गेटीर. आनी हे आडावपाचें हे कशें चल्लां आतां. आडावपाचो म्हणल्यार हो काँग्रेसीचो प्रोग्राम काय म्युन्सिपालिटीचो प्रोग्राम. टिका उत्सव म्हणटा तो बीजेपी गव्हर्मेंटान केला. तो आडावूंक शकनात. गेटीर हे गुंड दवरल्यात आनी आमकां आडायतात. सोनसड्याच्या कोयराचे फातोड्डे राजकारण. कदंब बस स्टँडा फाटल्यान सोनसड्या वेलो ट्रीट केल्लो कोयर डंप करता म्हणून बोवाळ. पुलिसांक घेवन लोकांनी काम वन उडयले. पालिकेन मान्यताय दिलीच कशी काय म्हणून प्रश्न. विजय म्हणटा असलो कोयर जमनीचे भरावाक घालतात. बीजेपीचे राजकारण. कोयर एक तर मुख्यमंत्र्यान सांखळे व्हरचो वा कळंगुटे लोबोक धाडचो. जे कचरो जे डंप करता हांगा हे फिलिंग म्हणून त्या नांवाचेर सगळो सोंसड्याचो कचरो जो हांगडून हांगा उडयता परमिशन हा या त्या म्हणून म्हणटा. ताका लागून आमी पुलीस स्टेशनाक फोन केलो. PIक आपयल्लो आनी तेंचे PIन आपले विचारले की बाबा तुमचे डॉक्युमेंट दाखया. ते म्हणटा फाल्यां येवन तुमकां डॉक्युमेंट दाखया. माती जर फिलिंग करता जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. सोंसड्याचो कचरो हाडून हांगा उडयता. फाल्यां दुसरो सोंसडो करपाक सोदता काय म्हणून हांगचे म्युन्सिपालिटी कावन्सिलरान आनी हे आमचे चेअरपर्सनान कशी हांकां परमिशन दिली जायत हे उडोवपा खातीर. कचरो न्ही कचरो फाल्यां आमचे फातोडेकारांक प्रॉब्लेम जातले. हांगा आमचे लोकलचा प्रॉब्लेम जातले. इफ इट इज इल्लीगल जाल्यार तेजे कारवाई करपाक जाय. रेमेडिएशन जे जाता लेगसी बेस्टाच्या सोसायटीचेर इनर्ट वेस्ट इज मेंट फॉर लँडफिल. प्लास्टिक गोज टू द सिमेंट फॅक्टरी अँड द कंपोस्ट गोज फॉर एग्रीकल्चर. हाजेर आमी गेल्या वर्सा असो एक ग्रावंड तयार केलो हॉकी फेडरेशनाचो. ही जमीन कदंबा बस स्टँडाची. ताजेर इनर्ट घालतात आनी मागीर बरी माती घालतात ती हात घालतात आनी ते लेवल करतात. फुकट कदंबाक करून मेळटा. एक मनीसपणा खातीर हांवें तांकां सांगलां म्युन्सिपालिटीक हेल्प करा म्हणून. BJP इज ट्रायंग टू सबोटायज इट. इफ दे वॉन्ट टू सबोटायज इट लेट चीफ मिनिस्टर हू इज द चेअरमॅन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कम ऑन रिकॉर्ड that he is taking all this inert waste to Sakli. Or let Michael take it to Kalangut. कोविडाच्या परिस्थितीत काम धंदे बंद. तरणाट्यांक शेती बागायती कडेन ओडपाचे यत्न. दिवचलेचो आदलो आमदार नरेश सावळान साळांत सुमार 6000 स्क्वेअर मीटर जमनीर हळदीची लागवड केल्या. सरकारूय खंय आदार करता. बरी लागवड जाल्यार गांवचे बाकीचे तरणाटे शेतां करूंक फुडें सरतले म्हूण सावळ सांगता. फुडें आले लावपाचो प्लान आसा. साळ ह्या गांवांत देविदास रावत मागीर तिचे वडील दिगंबर रावत यांची ही जमीन आणि तांकां बरोबर घेवन आमी जवळ जवळ
1.5 एकर जवळजवळ 6,000 स्क्वेअर मिटरान हळद लागवड करपाचो कार्यक्रम हातीन घेतलेलो आसा. हेच्या पासून बाकीचे साळगांवचे आमचे भुरगे आसा की दिवचलचे आमचे भुरगे आसा त्या युथांनी शेतान देंवचे. त्याच्या उपरांत आलय लावपाचो प्रोग्राम आमचो आसा. लास्ट टायम आमी पॅन्डेमिकाच्या टायमार अशेंच घरा असल्या कारणान कितें तरी शेतान फुडें सरून कितें करपाचें म्हणून विचार केलो आनी गेल्या वर्सा आमी भाजयेचो प्रोजेक्ट थोडोसो स्टार्ट केल्लो. तातूंत आमकां बरोसो फायदो जालो. तेच्या उपरांत सकयल आमी थोडीशी अननस लायले ते तितून आमकां बरो फायदो जाता. तर भाईन म्हटल्या प्रमाणे की हळद हें आजकाल जनजिवनाक आवश्यक वस्तू आसा ती सदांच जाय पडटा. मेडिसिनाक वयता जावं घरान जेवणाक वयता. तेका लागून हो हळदीचो प्रोजेक्ट करपाचो असो भाईचो एक स्वप्न आसलें ते आमी म्हणजे सुरू करया. गोवा डेअरीच्या 26 कोटीचे देण्यांतल्यान 20 कोटी फारीक. कितलींशींच वर्सां कॉन्ट्रादाचेर काम करतल्या 23 कामगारांक कन्फर्म केले म्हूण सहकार मंत्री गोविंद गावडे सांगता. मंत्र्यान प्रशासक आनी गोवा डेअरीच्या बाकीच्या विभागांची ब्रेस्तारा बसका घेतली. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जे आसा ते कामाक मातशी गती दिवपाक जाय. त्या संदर्भात तांकां एक ट्रेनिंग आमी दिवची अशे तरेचे आजचे आमी बैठकीक ठरलेले आसा. मार्केट जर आमी वाडटले जाल्यार प्रत्येकाच्या जे डेअरीचे दूध घेनात पूण तांकां आमी ते सर्वे कर म्हणून सांगिल्लें. कित्याक लागून मार्केट वाडना ह्या संदर्भात आमी चवकशी करून एक रिपोर्ट आमच्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या मुखार दवरी. अशे तरेचे एक सजेशन्स आज सगळ्या मार्केटिंग वाल्याचे आनी तांचे जे सगळे आमचे 22 जे मार्केटिंग एक्झिक्युटीव आसात तांकां आमी काही गोष्टी सांगिल्ल्यो. कॅटल फील्ड आनी आमची डेअरी सातत्यान प्रॉफिटान आसा. एकूच म्हयन्याक आमकां डेअरी मातशें लॉसाक आयिल्लें आशिल्लें. आनी आज डेअरीचे जे आउटस्टँडींग त्या वेंडरा खातीर आशिल्लें ते तांचे आमी माल घेतिल्लो मार्केटांतल्यान माल घेतिल्लो तांचे जालो ऑलमोस्ट 26 crore आमी मार्केटांत देणे आशिल्ले. आनी तो फिगर आज 6 कोटीचेर आयिल्लो आसा. म्हणजे आतां आमचे फीड्स जे आहा तांकां स्टॉकींग करपा खातीर आमचे कडेन स्पेस मातसो कमी आसा. तो थोडोसो रिवायव जावचो ह्या संदर्भात आमचे एडमिनिस्ट्रेटर जे आसात काम करतात. आनी आमचो उद्देश एकमेव आसा जे फार्मर्स आज रात दीस काम करतात दाबाड कश्ट करतात तांकां कितें तरी ह्या हितूंतल्यान मेळपाक जाय. जे शेअर होल्डर आसात तांकां कितें तरी मेळपाक जाय. फाटल्या गेली कित्येक वर्सां ह्या डेअरीन कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करणारे भुरगे आशिल्ले आनी तांकां आज कायदेशीर तांचे कडल्यान आमी तेंचे आज आमी तांकां कन्फर्म केल्लें आसा. फ्लोटिंग जेटी शिवोलकारांकूय नाका जाल्या. चोपड्या लोकांचो बोवाळ. शापोराय नुस्तेमारांचो जेटीक विरोध. ह्या वाठारांतले लोक नुस्तेमारीचेर पोट भरपी. फाल्यां जेटी जाली जाल्यार तांच्या पोटार आड येत म्हूण भंय. केंद्रान गोंयाक 4 जेटी क्लियर केल्यात. पणजे, ओल्ड गोवा, शापोरा आनी पणजे कांपाला कडेन 2 जेटी जाल्यो. तिसरी शापोरा न्हंयत येवपाची थंय आवाज येवंक लागला. अरे आमचे हे ते बुराटे खावपी मनीस गोंयकार भाजयेचेर ना. गोंयकारांक नुस्तें ना जाल्यार झेम पडना. करपा पांयांक हे व्हडले करपां कट करून तरी पोरशांक तरी वयता आनी हे जे दीस सुंगटांनी बुराटे हाडटा. हो सेंट्रलाचे मिनिस्टर येवन गोंयान 1 वर्स रावचें आनी दाखोवचें तेणें तूं भाजी सोडून तें नुस्तें खायना जाल्यार. त्या लागून हांव आमच्या प्रत्येक फिशरमॅनाक आनी प्रत्येक गोंयकारांक जावं फिशरमॅन जावं कोणी जो कोण टर्यान देंवता न्हू तेणें आयज सपोर्ट फुडें येवन ही सगळी आमी नॅशनल वॉच बंद करूंक जाय आनी ही गोंय सरकारान बंद करूं. जर तर तुमी आमी घराना भायर आनी आमचो गोंयकार एकट ना हे साळ ते कांयसू ते साळ बासून तर लक्षांत धरा ती आमी काबार आनी आमी फक्त डेल्लीकार गोंयकार फिनीश. दर्याच्या धंद्याचेर काम आहा म्हजें आनी हांव सूत काटाय घेवन वयता आनी फुडें आहा हे आतां फुडें फ्युचराक हे आतां बोटी हाडटा हांगा ते कांयच करूंक मेळचें ना. आमकां नुस्तें मारूंक सुद्दां मेळचें ना. हे सगळ्यांनी येवचें व्हड्याकारांनी एक जावचें आनी हें बंद करचें. तेन्ना हे सगळे लोक आमी नुस्तें मारून हांगा पोट भरता. आमचे कडेन आनी कसलें साधन आमकां सर्वीस ना धंदो ना कांय ना. आमी जेन्ना दर्यान वयतले तेन्नाच आमचें पोट भरतलें आनी हेंच तर आमचे हांगा जेटी घालून ताणें हें काम केलें आमी जगचें कशें आमी हांगा. बिकॉज इफ दीस प्रोजेक्ट कम्स अप there will be no way that the fishermen can freely travel around and do their fishing activities. And as per United Nations Charter, it is clearly mentioned that any project in the fishing areas should be done with consultation with the fishermen. हांवें काल कॅप्टन ऑफ फोर्साची चवकशी केली.
की सागरमाला ह्याच्या अंतर्गत 4 जेटी त्या कॉन्ट्रॅक्टर पास जाल्या. जेटी अवश्य बांदच्यो, ज्या जाग्यार जायो, ज्या जाग्यार लोकांक जाय थंय जावच्यो, ज्या जाग्यार लोकांक नाका, पंचायत मेंबरने स्कूल गांवचो निवडून दिल्या पंचायतीक नाका, तेन्ना पंचायती बरोबर सदांच आजपर्यंत आमदार आहा. ह्या जेटीच्या संदर्भान हांव सांगता, ह्या जेटीक विरोध करपाक आमदार हो फुडें आसतो जर तो प्रोजेक्ट लोकांक नाका जाल्यार. कित्याक आमचे आजे पणजे तो आमचो हे हो आमी हे दर्यात हे खाडीचेरूच जगन आहा. This jetty is not for shoaling. That is one thing I can rest assured to you. It is only for launching we had done this. We will fix up the jetty. आमी fix बी करतले आनी मागीर ते आमी कपडे फेरीना पकडून व्हरतले. ओरली कितें सांगता, हांगा म्हणटा आमी देवयला म्हणटा आनी ते व्हरतलो चोपड्या म्हणटा, बेस्ट ऑफ द रिवर म्हणटा. पूण हांगा सपोज जर तांकां तो चोपड्या व्हरपाक जाय, हांगाच देवयला कित्याक काय म्हणटा हांव. फाल्यां जर हें अशें जर हांगा कितें वायट जालें, जे खंयच्यो बोटी भोंवल्यो जाल्यार हे पळय आमचे नुस्तेमारी भाव जे आसा बंधू ते सगळे त्रासान पडटले आनी जे पळय आमकां नुस्तें ताजें खावंक मेळटा तें आमकां खावंक मेळचें ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.